तुम्ही पळयता आसतले की जो खांडेपारचो हायवे आसा हो अजून पर्यंत कंप्लीट जावना आनी जेणे करून ज्यो हेवी व्हेकल्स आसा त्यो अजुनूय जो खांडेपार ओल्ड जंक्शन आहा त्या जंक्शनांतल्यान ट्रॅव्हलिंग जाता। तशेंच हे इतले जंक्शन रिस्की जाल्ले आसा कारण स्कुलाची भुरगीं थंय आसता आनी हेच्या पयलीं खूब अशे अपघात जाल्ले आसा। इवन जे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स भायल्यान येता तांकां खबर ना आसल्या कारणान हो रस्तो इनकम्प्लीट आसलेल्या कारणान ते ओल्ड ब्रिजा वयल्यानूच वयता आनी हांगासर कोणाची देखरेख ना। बट हो जो हायवे आसा नॅशनल NH4A हो मोलेम पासून आसा हो हायवे 2018 सालान इनकम्प्लीटूच इनॉग्रेशन केल्लो कारण हांगासर एक एडवोकेटाचे एक जजाचें एक घर आसलेलें आनी ते घराक लागून हें ऑब्स्ट्रक्शन आसलेलें आनी फुडलो जो हायवे आहा तो इनकम्प्लीट उरलेलो। पण हें घर जेन्ना कोर्टान मॅटर आसून ते कोर्टांतल्यान सॉर्ट आवट जालें आनी गव्हर्मेंटान जेन्ना हें टेक ओवर केलें आनी जेन्ना तें घर डेमोलिश केलें आमी पळयता जवळ जवळ आतां 18 आनी 22 आनी आतां 23 4-5 वर्सां जालीं पण अजून पर्यंत हे जे उरलेलो भाग आसा हो फिलिंग करून जो हायवे कंप्लीट करूंक जाय हेजे कडेन सरकाराचें दुर्लक्ष जाल्लें आसा। आनी हांगासर हो जो पार्ट आसा इनकम्प्लीट पार्टार हांगासर सोऱ्याचो अड्डो जाल्लो आसा अशें म्हणपाक शकता। हांगासर झाडां व्हडलीं व्हडलीं झाडां हांगासर रस्त्यार जाल्लीं आसा आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळत थंय पडल्या, बाटल्यो फोडलेल्यो आसा, कोळच्यो पडल्या हांगासर, प्लास्टीक आसा भरपूर, कागद आहा, पेपर प्लेटी कोण हांगासर येता रातचे खबर ना। हांगासर लायटी खांब्यांक लायटी पेटना सो रातचे हांगासर कितें जाता खबर ना पण हाजेर सरकारचें लक्ष आसा काय कितें हाजेर एक क्वेश्चन मार्क जाता। दुसरी गजाल म्हणल्यार जो आतां हायवे जो 2018 इनकम्प्लीटूच इनॉग्रेट केल्लो आनी तेज्या उपरांत आतां हो उरलेलो भाग आसा हो केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलो आनी हो जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हांगासर जी येरादारी आनी जे एक्सिडेंट हांगासर जाताले ते सगळे कमी जावपाक शकता आनी जेणे करून जो ओल्ड ब्रीज आसलेलो खांडेपारचो ताजेर जो लोड आशिल्लो गाडयांचो आनी 16 टन जे लिमीट आसलेलें पण तरी आसतना हेवी व्हेकल्स इतले तेजे वयल्यान वयताल्यो पण पर्यायी जेन्ना हो हायवे गेलो तेन्ना हांगासर हो अल्टरनेट ब्रीज म्हणला पण ह्या ब्रिजाचो पुरेपूर फायदो अजून पर्यंत हेवी व्हेकल्स आहा तांकां जायना आनी जेणे करून हांगा पावतकूर एक जंक्शन आहा ह्या टर्नाचेर शार्प जंक्शन आसा ह्या जंक्शनाचेर खुबश्यो गाडयो पडल्याय बीन आनी तरी आसतना लोक ह्याच रस्त्या वयल्यान ट्रॅव्हल करता। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजे दखल घेवन हो रोखडोच जो इनकम्प्लीट हायवे आसा NH4A जो खांडेपारा मोल्या हे सायडीच्या लोकांक उसगांव फोंडे लोकांक खूब उपयोगी आसा। दिसान हजारांनी संख्येन हांगा गाडयो येरादारी करता तेन्ना हो रस्तो बेगोबेग जावन कंप्लीट जावन लोकांक ही सेवा आहा ती गव्हर्मेंटान दिवची। संदीप म्हाका दिसता हो हायवे 2018 इनकम्प्लीट आसतनाच इनॉग्रेशन केल्लो गव्हर्मेंटान आनी त्या उपरांत म्हाका दिसता हांगासर एक घर आसलेलें जजाचें तें ऑब्जेक्शन आसलेलें सो ते घरूय डेमोलिश जालें सरकार ती केसूय जिखले पण त्या उपरांत हो अजून रस्तो जायना हायवे। तुमी ह्या हायवे जावचो म्हणून हांगासर कितले फावट तुमी अशे प्रयत्न केल्ले आनी कितें तुमकां कळोन येयलें कित्याक लागून उरलां म्हणून काम? एक्चुअली जेन्ना हांव हायवे डिपार्टमेंटान एप्रोच जालो तेन्ना तेंचेर म्हाका सांगलें की मॅटर सबड्युटीस आसा आमी कांय करूंक शकना पण जे मॅटर सबड्युटीस आशिल्ले ते क्लियर जावन हायवे डिपार्टमेंटान त्या जाग्याचें पोजिशन घेतलेलें आसल्यार 2 वर्सां जालीं। आतां पोजिशन घेवन 2 वर्सां जालीं तरी तेंगेले कांय हालचाली जायना म्हणटकूच आतां खंय तरी फाटल्या वेळाक हांव नॅशनल हायवेन गेल्लो तेन्ना म्हाका इंजिनियरान सांगलें की आतां ऑलरेडी आमी टेंडर फ्लोट केल्लो आसा एप्रिलाचे 18 तारखेक टेंडर ओपन जातलो आनी कोणाक गावला तें क्लियर जातलें मागीर एक कितें एक बारीकशी NOC आसा तिका 1 म्हयनो भरयतलो म्हणजे बाय मे म्हटल्यार काम सुरू जावपाक जाय पण मे म्हयन्यात सुद्दां काम सुरू केलें न्ही तर हो एप्रोच रोड जो आहा पळय न्ही हो कंप्लीट जावंक शकना। पावस लागतलो सुरू मागीर मातशें पेंडींग उरतलें म्हण ताका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट कितें आसली हायवे कडेन स्पेशली की जरी हो फूल फ्लॅश जर करपाक जायना एका म्हयन्या भितर जाल्यार एटलिस्ट एक 3-4 मिटर सायडीक RE पॅनल्स उबे करून हो जो सर्वीस रोड नॉन ऑपरेटीव आसा पळय न्ही हो फूल फ्लॅश ऑपरेट करचो आनी जे हेवी व्हेकल्स येता कोळशाचे आनी व्हडले व्हडले कंटेनर बीन येता ते सगळे हांगासरल्यान धाडचे जेणे करून थंय भुरग्यांचें लायफ आसा पळय न्ही ते सामके सेफ एंड सेक्युअर्ड जातले कित्याक जेन्ना स्कूल सुट्टाय मागीर बेगीचे त्या ऑपरेटार 300 भुरगीं रस्त्यार उबी रावल्लीं आसता
हेज्यान पयलीं 2 फटाल एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी 5 भुरग्यांचे पांय विलापना वचून ते हँडिकॅप जाल्ले आसा. तेका लागून म्हाजी हायवे कडेन कळकळीची विनंती आसा की जरी एप्रोच जायना जाल्यार हो RFNS करून हो ऑपरेटीव करचो आनी हेवी व्हेकल सगळी अशी धाडची. आनीक मागणी म्हाजी आसा की तेंच्यांनी जेन्ना हांगा एक्सपिडिशन केल्लें आसा तशें थंय पायलट रावता ते थंय वॉल्ताचेर आसा आनी ते खुबश्या लोकांक इनकन्विनियंट जाता. तेका लागून तांकां एक बारीकशी शेड बांदून दिवची हांगा, जेका लागून ते शेडीन रावतले आपल्यो गाडयो घेवन आनी ते टर्न आहा पळय न्ही ते व्हेकल्स सगळ्यांक रायडरांक क्लियर जातले. सो आतां हेवी व्हेकल्स आहा ते सगळे ओल्ड ब्रिजान वयता तेका लागून तो एक्सिडंटल प्रोन झोन जाल्लो आसा हो बरोडार. ओके. म्हाका दिसता हो आतां उरला पळय रस्तो सद्या हो इतलो शॉर्ट टेंडर कोण घेवपाक तयार ना अशें म्हण आयकल्लें. हय, फाटल्या एक 5-6 म्हयन्या पयलीं आमचे आमदार तथा मंत्री बाब रवी नायक यांच्यानी एक मोठी खटपट केल्ली. सगळी डिपार्टमेंटाची इंजिनियर आसा JE तांकां हाडून एक मिटींग घेतलेली आनी तितून म्हाका बीन आमंत्रण आशिल्लें. तेन्ना हांवें म्हाजो मुद्दो होच मांडलेलो की हायवे जाता तेन्ना जाता एटलिस्ट हो सर्वीस रोड तरी ऑपरेटीव करून हेवी व्हेकल्स अश्यो धाडच्यो. मागीर MLAन सांगलें की तुमी तो विजीट करा आनी इन्स्पेक्शन घेया, सायट इन्स्पेक्शन घेया. सायट इन्स्पेक्शन घेतकूच मागीर ट्राफीक चालकांनी सांगलें की संदीप पारकारान सांगलें तें बेटर ऑप्शन आसा आनी तें तशें करचें आनी आतां तें खंय तरी एक जावपाक येयलां. सो म्हाका दिसता तेंच ऑप्शन पावसा पयलीं जाल्यार सुटेबल जातलें. पयलीं म्हाजी खटपट ही आसतली की एटलिस्ट रोड जर फूल फ्लेज जायना न्ही जाल्यार एटलिस्ट हो सर्वीस रोड ऑपरेटीव करून घेवपाचो. खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.